विधानसभेत विजय सरदेसाय आणि कार्लोस फेरेरान डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न बरोच लावन धरलो। विजय आणि कार्लोसान रेल्वे डबल ट्रॅकिंग रद्द करपाची मागणी सरकाराकडेन केल्या। प्रकल्प रद्द करात, गोंयांत ताजी गरज ना। डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प पूर्ण जाता म्हणसर शेताबाटा, झरे न्हंयो आणि गांवचे गांव काबार जातले। सरकार हो प्रकल्प जबरदस्तीन लोकांच्या गळ्यात घालपाक सोदता। लोकांची घरा शेतां मोडून उडयतात असो आरोप सरदेसायान केलो। आमकां हे प्रदूषण हो कोळसो कित्याक जाय? हो कोळसो फकत कर्नाटकाक, गोंया खातीर न्हय। हाजो गोंयाक कसलोच फायदो ना। गोंया परस कर्नाटक 56 पटींनी व्हड आसा। मुखार वचत जाल्यार गोंयचो सत्यानाश जातलो अशें सरदेसाय हाणें सांगले। बंच केबल एक स्कॅम अशें म्हणून तो मंत्री एग्री करता, पूण बंच केबलान जे इन्वॉल्व म्हळ्यार कन्सल्टंट एज वेल एज कॉन्ट्रॅक्टर तांकां ब्लॅक लिस्ट करपाचें तो उलयना आनी एक्शनूय घेवपाची उलयना। सो बेसिकली पयशे तो उदकान घाले ताजेर ताका व्हडलो कांय इश्यू ना अशें दिसता, विच इज रॉंग। आमी असेंब्लीन कित्याक घेतात? आमी अकाउंटेबिलिटी घेतात। खूब थंय इश्यूज आहा विच नन ऑफ विच कूड हॅव आन्सर्ड। REC पावर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी म्हणटा तो DPR करता आशिल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्टर KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाचेर तो ब्लॅक लिस्टूय करपाचें उलयना आनी एक्शनूय घेवपाचें। इवन तुमी डक्टाचो एक तेका अंडरग्राउंड केबल ताका हांवें म्हणिल्लें डेडिकेटेड डक्ट्स जर आसले जाल्यार जी आउटेजीस जातात ताजेर कळटा। तो म्हणटा रस्त्यात ल्हान आहा ते डक्ट करतलो। आमचे फातोर्डान 1.8 किलोमीटर हांवें केल्लो विथ डेडिकेटेड डक्ट। रस्तो केला आसा आतां चलता। प्रकल्प रद्द करचो गोंयांत ह्या प्रकल्पाची अजिबात गरज ना, कार्लोस फेरेरान स्पष्टतायेन सांगले। आणि एक सेक्शन 8 प्रमाणे फकत 3 कायद्याचे सेक्शन लायले थिंगा। सो हांवें दाखयलें तो चूक आहा म्हणून। मागीर कोणे हें मागलें तें अपील गायला तो आनी नो अपील तेंचें डिफरन्सिएशन केलां म्हणून। सो हांवें सांगलां कित्याक सेटलमेंट तेन्ना सगळ्यांचें सेटलमेंट इक्वली आसपा जाय। कोण अपील गायला ताका माफी कोत्ता, कोण अपील गायना ताका पनीश कोत्ता तें सामकें न्ही। सो दॅट इज वाय आय हॅड रेज दिस ऑब्जेक्शन एंड शोड द क्लॉजीस ऑल्सो कितकोन आहा। CMO मातशें कन्फ्यूज जालो थिंगा सांगपाक लागलो। मागीर ते चीट धाडटाले ते ऑफिसर सांगपा हें तें, पूण हांवें दाखयलां कायद्यान सेक्शनां ना जाल्यार मागीर कसलो अर्थ ना। कित्याक ऑफिसरा पावर ना, ऑफिसर ज्युरिसडिक्शन ना। कोण कोर्टान गेले जाल्यार कोर्ट म्हणटलो द ऑफिसर हॅड ओनली लिमिटेड पावर फॉर दीस 3 एक्ट्स। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, विन्सन रोझारियो, नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी।